गोयचेर भारतीय संविधान लादले हो विषय सध्या गोयभर चर्चेचो विषय जावन रावला। भाजपा आणि काँग्रेसी मदीं हाचे वयल्यान शब्दांचे झूज पेटला। भाजपाचे टिके उपरांत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान पत्रकार परिशद घेवन हेर भाजपाक प्रत्युत्तर दिले। दुसरे वटेन भाजपानूय ह्याच मुद्द्या वयल्यान पत्रकार परिशद घेवन काँग्रेसीक उजरावन काढला। हे बीजेपी म्हणटा की नोन फॉर डायव्हर्जन ऑफ मेन इश्यूज आणि लोकांक मिसगायड करप। आज हांव हे सगळे गोयच्या जनते मुखार सांगपाक सोदता की हो जो सदानंद शेट तनावडे जो उलयता तो अत्यंत फटी उलयता। ही इज नंबर 1 लायर। जे खरे मुद्दे आसात, इन्फ्लेशन आसतलो, अनएम्प्लॉयमेंट आसतलो, करप्शन आसतले, क्रायम, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजी अँड एन्व्हायरमेंट ऑफ गोवा, मादय, ड्रग्स, प्रॉस्टिट्यूशन, गॅमलिंग, मर्डर्स आणि डेलिब्रेट डिले इन द मिस्टिरियस डेथ ऑफ सिद्धी नाईक, हे पळय मुद्दे आसा न्ही, हांचेर बीजेपी उलयना, पूण लोकांक डायवर्ट करप। आज सकाळी बीजेपीच्या अध्यक्षान एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि ताणे सांगले की कॅप्टन विरियाटोक लायकी नाशिल्लो उमेदवार म्हणून ताणे शब्द यूज केलो। खरें म्हणल्यार लायकी सदानंद शेट तनावडेक ना। सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना इन्फ्लेशनाचेर उलोवपाची, सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना अनएम्प्लॉयमेंटाचेर उलोवपाची, सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना करप्शनाचेर उलोवपाची, सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना क्रायमाचेर उलोवपाची, सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना डिस्ट्रक्शन ऑफ एन्व्हायरमेंट जे आज चल्ला ताचेर उलोवपाची, सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना मादयेचेर उलोवपाची, सदानंद शेट तनावडेची लायकी ना ड्रग्साचेर, प्रॉस्टिट्यूशनाचेर, गॅमलिंग, मर्डर हाचेर उलोवपाचेर ताची लायकी ना। जेन्ना ते सेंट जसिंतोचे फ्लॅग होस्टिंगाचो विशय जालो, ताणे इंडियन नेव्हीच्या सायडीक रावलो ना तो, ताणे थंय आपल्या राजकारणा खातीर नेव्हीचोय विरोध केलो। आज तो अशा पक्षान आनी अशा एलायन्सान आसा ज्यांनी सर्जिकल स्ट्रायकाचेर क्वेश्चन मार्क केल्लो। तांणी आपल्या इंडियन आर्मी प्रूव्ह करा तुम्ही सर्जिकल स्ट्रायक केलो। अशा पक्षान आनी इंडिया एलायन्सान आशिल्ल्या विरियाटोन म्हाका दिसता कॉन्स्टिट्यूशनाच्या रिस्पेक्टा बद्दल आमकां सांगचें न्हय। कॉन्स्टिट्यूशन जशें एडिशन ऑलरेडी सांगलें की कितली एक्सेसीस जाल्या, हांव परत रिपीट करता, पण 90 सरकारां आर्टिकल 356 वापरून काँग्रेसीन डिसमिस केल्ली, बीजेपीन करूं ना। आनी हो म्हाका दिसता एक सगळ्यांत व्हडलो डिफरन्स आसा बिटवीन बीजेपी एंड काँग्रेस। बीजेपी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान हाका मानता, फेडरल स्ट्रक्चराक मानता, काँग्रेस मानिना।